तसेच हा आमकां बाकीचे मानेस्तापिकांनी फुलां दिवन तांचो मान दिवचो म्हणून. आमकां डॉक्टर लॉर्ना हेल्थ ऑफिसर तांच्यानी मातशें मातशें घेवन बसलो. हे जे कोविड चेकअप सेंटर आमकां सांगलें आनी तांणी दोतोर लॉर्ना फुलां दिवन उपकार करचो. मुलुगा गांवांत म्हणानो हे जे कोविड सेंटर चेकअप सेंटरचे सेटअप केल्ले गव्हर्नमेंट बॉडीन that was actually the first COVID care center which was set up in entire Goa, and that was an example. With that example, other people also started to take an initiative कि बाबा आम्ही COVID-19 pandemic खातीर आम्ही स्टेप अप हॉस्पिटल आम्ही सुरवात करूया. आणि it was a very good initiative by Deputy CM in collaboration with the late Rabu Biru Kowalekar, जे तांचे ऑनरेबल फादर जावन आसा. हांव आमकां प्रसाद फळदेसाय म्हजे वांगडी मास्तरांच्यांनी श्री लेट राघव बिरू कवळेकर चॅरिटेबल फाउंडेशन प्लस आमचे जे आमदार डेप्युटी सीएमान जे एफर्ट्स घेतल्या हे स्टेपअप सेंटर उबारपा खातीर त्या बद्दल दोन सांगचे म्हणून हांव आमकां डेप्युटी कलेक्टर श्री निलेश गायकवाडकर आनी मामलेदार लक्ष्मीकांत देसाय हांचे कडेन मातशें घेवन बसचें म्हणून. आमकां प्रसाद फळदेसाय तांणी success story behind this step-up center, COVID step-up center. आमचे जॉईंट मामलेदार श्री बुगडे हांच्यांनी माजेर भाशण. प्रसाद फळदेसाय आमकां तांणी थोडक्यातच लेट रघु बिरू कवळेकर फाउंडेशन हांच्यांनी केल्लें काम कोविड स्टेप-अप सेंटरा बद्दल हें तुमकां तुमचे मुखार मांडचें. Good afternoon, everybody. Today's function, felicitation program of COVID warriors. आमच्यामध्ये उपस्थित असतात जय गोंयचे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कवळेकर, तसेच आदले मंत्री आमचे प्रकाश सर, म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर नगराध्यक्ष सुष्टा शिवयकर, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार, जॉईंट मामलेदार, वांगडी काउन्सिलर लॉर्ना डॉक्टर वेडेकर आणि सगळे म्हणजे कोविड वॉरियर्स आणि भाव म्हाका आयज उबे रावन दोन लोकांक खरोखरच आनंद दिसता. आनीक आय से दॅट इट इज माय प्राउड प्रिविलेज टू स्टँड बिफोर यू बिकॉज आय एम स्टँडिंग बिफोर people who have worked for the entire nation as a part of a COVID warrior. I say that you are just not a warrior, not on the battlefield, but you really work for the life and the death matters. You really save people's life and you really work for the society as a humanity. General to government servant just work. Some people work for a salary and work for a काम केले that is a work job like. But there are some people who really work for a passion and work for the humanity. And at this pandemic, COVID pandemic, it has hit very badly all over the world. And you people, doctors, staff nurses, then MPS staff, housekeeping, all nurses and all people have really worked very hard, tirelessly and bravely. I am really thankful to you all. In this pandemic, you really I really appreciate your work. I would like to say a few words about Honorable
चंद्रकांत बाबू कॉलेकर एफडीसीएम आम्ही जेन्ना पॅन्डेमिक जेन्ना स्टार्ट जालें कोविड जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना इट वॉज very like a risky thing. But initially it was not that bad. But then the second wave when I came, it was very bad condition, and nobody was that. Everybody knows that nobody was this. When everybody was finding difficult to find a bed. Then doctor, आम्ही joint meeting घेतली सरांच्या मनातून कल्पना आली की आम्ही तुम्हाला कोविड केअर सेटअप हॉस्पिटल घेऊया आणि तो आमकां आयडेंटिफाय करपाक वी हॅव आयडेंटिफाइड द प्लेस एवरीबडी वाज टेकन अ गुड इनिशिएटिव्ह हो सेटअप स्टार्ट करता आसतना अवघ्या 3 दिसां भितर सरान हो सेटअप केलो सगळे बेड सगळे एवरीथिंग वाज देयर सगळे हाय लेवल फर्स्ट केपें पयली जीएमसी आसता त्याच लेवलार सगळें केलें अशें तुमकां सगळ्यांक हांव सांगपाक परत तुमकां सांगता हांव सांगपाक सोदतां की जेन्ना अशी करपाची कल्पना जेन्ना येता तेन्ना सर समाज सेवा करतात लोकांची कळकळ आशिल्ली लोकांक त्रास जावचे न्ही हे उद्देशान सरान हांगा कोविड केअर हॉस्पिटल सेटअप केलो आनी तातूंत भितर आमच्या सगळ्यांचो हातभार आसा म्हळ्यार हांव सगळ्यांची नांव घेता डॉक्टर मोहना हॅज वर्क व्हेरी टायरलेसली इन दीस कोविड सिच्युएशन सचिन म्हणात प्रदीप काकोडकर म्हणात वर्क टूक व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह टू टेक दीस टू मेक दीस हॉस्पिटल कोविड स्टेप अप हॉस्पिटल सक्सेसफुल तातूंत भितर हांव अमोल नाणेकाराचें नांव घेता बिकॉज हॉस्पिटल नीड्स दॅट he has worked for the as a humanity grounds he has worked for the people तसेच डॉक्टर मनोज apart from covid आणि कितें सुद्दां आसा जस्ट वन फोन कॉल कशें आमचो पेशंट आसा गरज आसा ताका हेल्प आय एम सेइंग दॅट यू नीड अ पॅशन टू वर्क आणि डेडिकेशन टू हॅव टू सर्व द ह्युमॅनिटी सर हांव चड वेळ घेना तुम्ही हे जे काम कार्य केल्लें तें खरोखरच बरें आशिल्लें आनी हेज्यानी मुखार गरज पडली जाल्यार तुमी तांच्या लोकां बरोबर आसतले आनी तुमी तुमकां लोकांची सेवा करपाक अशेंच सुदारणी आयुश्य दिवं आनी लोक बरें तुमकां परत एका निवडून हाडून आनी तुमी लोकांची सेवा करपाक Thank you, my dear friend Prasad Pardesai. Amata Prasad Pardesai actually की ताली डेप्युटी कलेक्टर श्री निलेश गायकवाडकर, मामलेदार श्री लक्ष्मीकांत देसाई आणि जॉइंट मामलेदार श्री मुरली आंगाम फुलानी योगा जोशी. These are the three people who were the first three people except the thought by the LLA. These are the three people who took first initiative to they needed all the documentary letters, everything to run from their offices. So I really appreciate the efforts taken by Deputy Collector of Mamata and Ajay Mamata. And along with the efforts followed were from Sachin, Pradeep Bhav, Dr. Pradnya, Dr. Manan Prabhusai, Lordna, of course Dr. Santosh Vehega. So see, it is never enough. It is very easy for us to stand here and to say, you are a COVID warrior, but actually only you people know what you have gone through, what hard efforts you have taken to serve people in this pandemic situation. So it is never enough. However we may applaud you, we may felicitate you, but your efforts, the efforts taken by you, no other person would have it will be easy for anyone to take those efforts. So I really appreciate what you have done for that moment. Thank you very much. Now, Mata Dr. Pradnya Kapoorkar, she was a key person to set up this step-up center. So I request Dr. Pradnya Kapoorkar to share her experience with us. माझी दुसरी माने दुसरी कापोरकराची आणि हे माने आणि हांगासर हे सगळे लोक व्हेरी गुड आफ्टरनून. कोविड केअर सेटअप सेंटर एट केपें वॉज वन ऑफ इट्स काइंड इन गोवा. आणि हो त्या टायमाचेर सारको सेटअप जालो जेन्ना ताची सामकी गरज आशिल्ली. बाय द एंड ऑफ एप्रील हांवें पळयलां कशें द आयडिया स्टार्टेड आनी ते कन्सेप्चुलायज केले
द होल आयडिया वॉज रियली ब्युटिफुल बिकॉज हातून सगळ्यात एकूच गरजेची गजाल झाली की टर्शरी लेवल केअर म्हणजे GMC साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा लोड कमी जालो जे मायल्ड टू मॉडरेट केसीस आशिल्ले ते आमी हांगा कोवीड केअर सेंटराचेर मॅनेज करपाक लागली आनी तशेंच सामके गरजेचे जे सिवियर केसीस आशिल्ले तेच टर्शरी केअर लेवल हॉस्पिटलांत पावले हांव हांगा कोणाचीच म्हणजे एक घराच्या कोणाचें नांव घेवन चुकत जाल्यार म्हाका माफ करात जशें तुमी आतां म्हणलें की डेप्युटी सीमा बरोबर आमचे डेप्युटी कलेक्टर जॉयंट मामलेदार तशेंच सचिन बाब प्रदीप बाब दे रियली स्टार्टेड इट वॉज नॉट व्हेरी इजी टू मॅनेज द ऑक्सिजन सिलिंडर्स द बेड्स ताचे ऑक्सिजनाचे ते नॉझल्स ते सगळे मेळपाक त्रास पडटाले बट ते समहाव मॅनेज ताजे नंतर इट वॉज आय शुड से इट वॉज अ व्हेरी गुड पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप आणि आमची डॉक्टर लॉर्ना जी बॅकबोन आशिल्ली हांव म्हाका इट वॉज नॉट व्हेरी इजी टू मॅनेज द हेल्थ सेंटर ऑल्सो द वॅक्सिनेशन चालू आशिल्लें तेन्ना कोविड टेस्टिंग चालू आशिल्लें कोविड सेंटरान आपले मेडिकल ऑफिसर्स नर्सीस धाडपाक इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी टफ जॉब मॅडम अँड यू रियली डिड इट व्हेरी वेल तशेंच आमचे नोडल ऑफिसर डॉक्टर संतोष आय थिंक तोखणाय करपाची तितली कमी प्रत्येक वेळाचेर ताणें इतलें बरें एडमिनिस्ट्रेशन केलां ही वॉज देर ऑल द टायम ओवर देर सो हॅट्स ऑफ टू यू दोतोर आमचे तशेंच सगळे मेडिकल ऑफिसरां नांवां घेवंक शकना नर्सीस आनी आमचे प्रायवेट डॉक्टर्सांच्यांनी हांगा येवन आपलो हातभार लायिल्लो आसा तांकां सुद्दां थँक्यू हांव म्हणटा आज डॉक्टर्स आनी नर्सीसूच न्हय हांगा जमिल्लो प्रत्येक मनीस सेक्युरिटी दिश्टी पडटा पुलीस media is there and we have housekeeping staff everybody is a covid warrior तुम्ही आज प्रत्येक तरेन आपल्या स्वताच्या तरेन तुम्ही हांगा हातभार लावन this was a success हांगा उणी दोतोरांच्या खातीर सक्सेस जालें ना श्री बाबू गोयकर तुम्ही जे ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आणि जे व्हेकल सर्वीस दिली पेशंटाक इट वॉज रियली हेल्पफुल कित्याक कोणाच कडेन ह्या वेळाचेर रातचे इमर्जन्सी हॉस्पिटलांत वचपाक आपले कडेन गाडी नासताली ताचे रिलेटिव्स तयार नासताले तांकां स्वताक हॉस्पिटलांत व्हरपाक सो तांच्यांनी आपले पर्सनल व्हेकल्स दवरले थँक्स टू यू सो दॅट वॉज रियली हेल्पफुल सो आणि म्हाका चड उलोवपाक नाका सगळ्यो बाकीच्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा एकूच मागता आमी सगळ्यांनी उबे रावन स्वता खातीर एक व्हडल्यो ताळयो मारच्यो Thank you, Dr. Pandya Kapoor. See, it will be, this function will be incomplete if we don't hear from Dr. Santosh Vedika. Please. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गोष्ट सार्थकमाचे सेटअप सेंटर कोविड केअर सेंटर सोडीतपणे पार पडणे खूप पेशंटांनी तुमकां फायदो घेतलो रिस्पेक्टेड डेप्युटी सीएम प्रकाश सर रिस्पेक्टेड चेअरपर्सन रिस्पेक्टेड डेप्युटी कलेक्टर प्रज्ञा मनोज सचिव मिस्टर प्रदीप family staff members. I was very happy when I उमेद जाली बट आता सामको इमोशनल जावचें ना कारण म्हज्या म्हणल्यार जेन्ना वायनाडून कोविड केअर सेंटर सेटअप सेंटर भायर सरलो तो पांय फुडें वचना जालो आतां लोकांक इट इज समथींग डिफरंट येतना वयली नाशिल्लो सगळे मेळटली न्ही पण आतां हांव कोविडा सोंपलो परत म्हाका घरा वचपाक जाय ह्या विचारान सामको इमोशनल जालो कारण इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स 2 महिन्यांनी बरोबर काडले फॅमिली कशी आणि खूप खूप बरें दिसलें त्या दीस सांजचो हांवें सराक फोन केलो सर म्हणजे लास्ट पेशंट हांवें डिस्चार्ज केलो सराक म्हाका इतली अशी उतरां आयली म्हाका परत गाडी करून धस जालें कोविड केअर सेंटर बंद जालें हो म्हणजे एक इमोशनल ताचे शब्द आशिल्ले आय कुडंट हियर दॅट दोगांय पसून सरा कडेन पळयता खंय स्टॉप जालो आनी मागीर सराक सांगलें सर म्हणजे आमी सेंटर स्टॉप जालें एक बरी गजाल जाली कारण पॉझिटिव्हिटी कमी झाली पॉझिटिव्ह केसेस कमी झाले म्हणून आमकां बंद करचे पडले बऱ्या कारणा खातीर आमी बंद केला वायट कारणा खातीर करूं ना तो विचार आमी एकमेकांक सांगलो आनी सांग बंद केलें सगळ्यांक म्हणजे हो प्रोग्राम हांगा बरयला फेलिसिटेशन इट इज नॉट एक्चुअली फेलिसिटेशन इट इज एप्रिसिएशन कारण हे गेट टुगेदर जें आसा तें फॅमिली गेट टुगेदर आमची फॅमिली कशी 2 महिन्यांनी पावलेली आनी पयस पावलेली जाल्यार खरेंच मनांतल्यान दुख्ख जाता
आणि सरांनी हांव सांगता की केन्नाय आमकां उलो मारात केन्नाय गरज पडची न्ही अशी तरेची गरज पडली जाल्यार सदांच अवेलेबल आसतलो सांगपाचें म्हणल्यार आमी सिक्युरिटी कितले तत्परतेन काम केलें सगळ्यांत सारकें तत्परतेन सारकें विजिलंट आशिल्ले कोणाकूच भायर भितर सोडपाचें ना सारकें परमिशन घेवन सोडपाचें म्हणजे गाडी आयली दुसऱ्या भुंयमांक धांवडे जाले गेट उगडपाक हांव जाल्यार बरो पुलिसाक फुडल्यान हाडले सामकें विजिलंट तत्पर आशिल्ले केन्नाच कोणाक कांय वेगळें सांगचें पडलें ना हावजकीपींग कितले प्रॉम्प्टली काम करताले जबरदस्त एनटीएस कितले हांवें कोणाचें नांव रेकमेंड केलां की कितले इंटेलिजंट हे आसात स्वता तांकां सांगचें पडत ना एक कोणी सांगलें की हें काम सारकें काम कर आनी हॅट्स ऑफ टू देअर कॅप्टन रंजिता ताणें इतलें बरें सिक्युरिटी असो किंवा हावजकीपींग असो एनटीएस असो जबरदस्त मॅनेजमेंट काय सांगचें पडत ना थोडक्यात तेणें सांगलें शी अंडरस्टँड सगळ्यांना ग्रास करप आणि मॅनेज करप तांची ड्युटी कितें आसूं सगळें म्हणजे प्रॉम्प्टली मेडिकल डिस्कस करप आनी हें करप ताचे नंतर आमचे ड्रायव्हर्स एम्ब्युलन्स ड्रायव्हर्स आसूं जीप ड्रायव्हर्स सुपर हॅट्स ऑफ टू यू ताणें तत्परतेन काम केलां सारकें थंय प्रेझेंट रावन ताचे नंतर आमचे स्टाफ नर्सीस आमी पिक्चरांनी पळयतात किंवा हॉस्पिटलांनी पळयतालीं जाणटी जाणटी स्टाफ नर्सीस आसतालीं आनी तापत काम करतालीं पूण आमची स्टाफ नर्सीस बाळगुनी ते मीट कशी आनी इतली प्रॉब्लेम ल्हान ल्हान नवीन लोक आसात ताचे थोडी एक्सपिरियन्स इतले बरे तरेन काम केलें ताणें जबरदस्त थँक्यू व्हेरी मच आनी ऑल द बेस्ट फॉर यू डेप्युटी कलेक्टर केन्नाच ताका हांवें त्या पयल्या लेवलाचेर पळोवंक ना सगळ्या लेवलाचेर काम करताले पर्सनली कितें फोन करून हां दोतोर जालें काम व्हेरी थँक्स फॉर पावताले एक कितें आमी ऑर्डर केली एक पावताले हें ना तें ना म्हणजे टिपिकली कशें आसता गव्हर्मेंट आपल्याक खबर जाता हांव असो गव्हर्मेंट सर्वंट चालू करता पूण केन्नाच कलेक्टराचे अशें मापयतात जॉब मापयतात पर्सनली थंय येवन तांणी स्वता सगळें काम करून दिलां कितेंय फोन केलो तें जालें दिलें केन्नाच ना थँक्यू व्हेरी मच ताचे नंतर सरांचे जी टीम आशिल्ली मिस्टर सचिन कुंकळेकर प्रदीप काकोडकर ताचे नंतर गौतम प्रसाद अमोल काणेकर परत एक फोन आणि व्हेरी नेक्स्ट मोमेंट काम जालें एक फोन प्लस ताणें म्हाका फोन करून दोतोर अशें केलें कशें हें केलें कशें परत हेच म्हाका तर अशें दिसतालें की सरान म्हाका ह्या वटेन 10 दिला आनी हांव सुशेगाद बसलो आनी 10 काम करता लिटरली म्हाका म्हणजे कितें म्हणलें हांवें खूब काम केलें खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार आय वॉज जस्ट अ लीड म्हाका तर दिसतालें हांव फक्त लीड आशिल्लो मदें बसून आशिल्लो आनी ह्या वटेन 10 काम करता त्या वटेन 10 खरें म्हाका मनांतल्यान अशें दिसता की सुशेगाद करू हांव विचारून नाशिल्लो पण इतलें डायनेमिकली करचें पडटलें त्या एवरीथींग वॉज न्यू तेन्ना कोणाकच कांय खबर नाशिल्लें सो सगळ्यां कडेन तुमी म्हाका कलेक्टरा कडेन काडून घेवचें पडटलें डेप्युटी कलेक्टर फायलींनी रावंक जाय हांवें नाशिल्लो हांव कांयच करचें पडलें म्हाका नेमकें एक फोन केलो जालें काम सगळ्यां तें स्मूथ कडेन सरांनी कितें करून दिलें की इट वॉज लायक व्हेरी इजी ताचे नंतर हायवे डॉक्टर डॉक्टर मनोहर डॉक्टर सांगितलें कांय कारणास्तव येवपाक शकले ना डायरेक्टर डॉक्टर ह्या कामात परेश कामात आनी ताची टीम लिडर डॉक्टर प्रज्ञा हॅट्स ऑफ टू हर हांव कोणाक कुणीच तोखणाय करना कोणाची पण खरेंच सांगता शी इज अ कन्सल्टंट एंटी कन्सल्टंट म्हणजे अशीच आसता सदांच चडशी पण तांचे मदीं एटिट्यूड म्हणटा हांव केन्नाय फक्त इजिली एक्सेसिबल ताका फक्त सदां प्रिपेर्ड आनी कितें आशिल्लें तें डिस्कस करून हाय एनर्जी लेवल दीस अशें तांचें दिसता तें सिनियर जाय हांवें तुमचे सिनियरांचे फक्त इस्त्री म्हाका कपडे घालतात आनी कापतात अशें जायचे आसता पण तांकां जर आपयलें तुमचें मातशें टेबल वरया आनी ना एटिट्यूड केन्ना कोणाक डावन टू अर्थ वेज असले जेन्ना आपले लोक फुडें येतात तेन्ना काम करपाक इतली मजा येता टोटल डेडिकेशन टोटल डिवोशन म्हणजे मनांतल्यान ताचें नतमस्तक काम कशें दिसता सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर कॉपरेशन आनी हेल्प आय एम व्हेरी मच इंडक्टेड सचिन सरांकडे पळयलें ताणें आमी आमच्या नंतर सदांच फोन आसताले सदांच डिस्कशन हें केलें इम्प्रुवमेंट गौतम काकोडकर हाचे कडेन आमी फोन चालू आसता सरा कडेन आमी करताले
यशस्वी काम झाले आणि डॉक्टर लॉर्ना तुका सांगता की जस्ट लाईक मदर म्हणजे हात ब्लेसिंगाचो हात म्हणजे दवरलो अशें टोटल फ्रीडम टू यू काय एक म्हाका म्हणजे खंयच्याच हातून कितें तरी म्हणजे येस गो कांयच म्हणजे स्वत करप हें नाका अशें नाका एडमिनिस्ट्रेशन आणि क्लिनिकल पार्ट सगळ्यांनी आमकां इतलें मदत केला डायरेक्टली इनडायरेक्टली आणि टोटल फ्रीडम टोटल आमचेर विश्वास आमचेर कॉन्फिडन्स हाजे कडेन काम करपाक खूब मजा येता सो आणि कोणी जर म्हणजे चुकून खंय तरी उरले आसत जाल्यार सगळ्यांक थँक्यू व्हेरी मच आणि अबोव ऑल जाल्यार तुमकां थँक्यू व्हेरी मच कारण इतली बरी तुमी व्हेरी मच इंटरेस्टेड कारण अशें जेन्ना लोक बरोबर आसता काम बरोबर कांयच ना लिटरली म्हाका काम कांय प्रॉब्लेम ना अशें दिसता म्हाका आय वॉज जस्ट फॉर मिडियम आय वॉज जस्ट फॉर लिंक आणि इतलें बरें वातावरण त्याच्यामुळे लोकांनी एप्रिशिएट केलें आमकां आणि लोकांनी तो फायदो घेतलो जे कोण पेशंट आशिल्ले ताका भरपूर फायदो जालो सराच्या मध्ये खरेंच सांगूं तुका म्हाका केन्नाच पॉलिटिशियन दिसूना सराच्या मध्ये फक्त सोशल वर्क म्हणजे हे खा ही कृती केन्ना सराच्या तोपणे करपाक जाय म्हणून म्हणटा हांव म्हाका कितें मनांतल्यान दिसता तें सांगता घे खा ओट म्हाका कितें फायदो मेळटलो ही कृती केन्ना करप दिवया लोकांक कितें फायदो जातलो लोकांक कितें फायदो जातलो हय न्ही पळय कितले पयशे पयशाचो प्रश्न ना ही जी कृती सराच्या मध्ये आसा ताच्या मुळे कितें जाता तांच्या मुखार समर्पण करपाची कृती जाता तांचे जर तशें स्वार्थी आशिल्ले आमकां मनान नाशिल्लें काम करपाक पण तांची समर्पण कृती पळोवन ताचे मुखार मनान नमस्कार करता आनी आमी समर्पण करता हांव फक्त म्हज्या मनांतली भावना तुमच्या मुखार म्हणजे जें मनांत आयिल्लें तें हांवें प्रकट केलें सो चुकून म्हाका कोणी आनी कितें उरलें जाल्यार कांय राग मानचो न्ही सगळ्यांक परत एक फावटी थँक्यू व्हेरी मच सामको म्हणजे मनांतल्यान बरें दिसता तुमच्या बरोबर काम करून आनी चुकून कोणाकूय मातशें इंजेक्शन दिवचें पडलें एक कॅप्सूल दिवची पडली कोण वखद जर कोणाक दिल्लें आसत हांवें तें काम मातशें सारकें जावना म्हणून जाल्यार ताणें पर्सनली घेवचें न्ही इट वॉज टोटली प्रोफेशनल काम सारकें जावचें तुमी फ्युचरान बरें करचें तुमी फ्युचरान डिसिप्लीन रावचें प्रोफेशनली सारकें स्ट्रिक्ट रावचें म्हणून तुमकां तें इंजेक्शन कॅप्सूल आनी कोण वखद पडलेलें आसतलें सो परत एक फावटी सगळ्यांक थँक्यू व्हेरी मच आनी सर तुमकां शतशः धन्यवाद थँक्यू डॉक्टर संतोष पेडणेकर आमकां केपें बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष संजय भाई हांच्यानी मुखार घेवचे तशेंच आमचे मदीं आसा हवेलीचे पंच गौरी गांवकार तांणी मुखार येवंक आसचें My dear friends, whatever service you have done towards the nation in this pandemic is a different thing. But it was a good blessing in disguise because you know, तुम्ही सगळी जाण आसा ती तुम्ही तुमची ड्युटीज केली ना तुम्ही ड्युटी केली खरी पूण तुम्ही एक जाण जावपाक यू हॅव बिकम सो स्ट्रॉंग तुमचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो वाडला की दिस वॉज नॉट एन इजी जॉब टू डू apart from your duty you have done something very strong very powerful you know and now you have become more stronger than what you were so we have to carry that for entire life and I really appreciate what you guys have done again आता मात्र आमचे सिनियर लीडर एक्स मिनिस्टर डॉक्टर प्रकाश शंकरबळी हांच्यानी कथा उतर सांगची आयच्या प्रोग्रामाचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे डेप्युटी सीएम चंद्रकांत कवळेकर ह्या नगरपालिकेचे चेअरपर्सन व्हाईस चेअरपर्सन काउन्सिलर आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलतदार मामलतदार डॉक्टर्स व्हीआयपी मेंबर्स आयज हे सगळ्यांक जे पॅन्डेमीक सिच्युएशनांतल्यान भायर सरता आसतना सगळ्यांत खूब अशे काल अपेक्षा भोगलेले आसात भारत देश अपवाद ना गोंय अपवाद ना आनी ह्या सिच्युएशनाक सगळ्यांत पयले कोणी याद करता ते डॉक्टर्स अक्सर आमी देवदूत म्हणटाले खरें ह्या परिस्थितीक देवदूताचें घेवन जे मोठी काम जाल्लें आसा ते डॉक्टरांच्या हातांतल्यान जाल्लें आसा तेंचे सपोर्टींग स्टाफ आसा नर्स आसा हे सगळ्यांनी केलें आसा हॉस्पिटल सगळी देवाचे भक्त आसा देवाचे करतात पूण ह्या गेल्ले 1.5 वर्स
प्रत्येकाक जेणे जेणे आपत्ती आयला जेणे जेणे आपत्ती आयला म्हणजे फ्री वातावरण सगळ्यांक दोतोरांची आनी हॉस्पिटलांची याद जाता आनी हें सगळ्यांत मोठें काम ज्या डॉक्टरान केल्लें आसा तांचो उगडास करप तांची याद करप तांकां थोडीशी पावती दिवप अप्रिसिएशन करप खरेंच मोठें काम सेकंड टायम म्हाका असो कार्यक्रम जाता पयलीं जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत काम केलें त्या डॉक्टरांचो फेलिसिटेशन याद केलें चीफ मिनिस्टर आनी आज ते केअर सेंटर आसा ते स्वता फुडाकार घेवन आनी आमचे आमदार आसा डेप्युटी सीएम आसा ताणें फुडाकार घेतलो आनी कितलेशे आपले जे एफेक्टेड जे लोक आसले तांकां हेतूंतल्यान मुक्ती दिली मागीर बरें जावंक जाय हांव तो म्हणटा समजा स्टॅटिस्टीक जे डॉक्टर आसतले ते जर तांचे कडेन पावले एक कर्टसी वॉक जर तांकां वचत त्या फॅमिलीक सुद्दां बरें बरें आनी बँकींग सेक्टर आसा हातूंतल्यान सुद्दां जेन्ना आमकां कळटा रिकवरी खातीर कॉल केलो की परिस्थिती कितें आसा ती कळटा आमी आमच्या मॅनेजरा मार्फत आमी सांगतले की कर्टसी वॉक प्लीज अंडरस्टँड एज्युकेटेड हे आसतात की कशें ह्या स्वरुपांतल्यान सुद्दां जे पावतात असो इवन डॉक्टरांना सुद्दां फॉलो करचे आसतात की जे बरें जाल्ले पेशंटाक सुद्दां कॉल केले नंतर सुद्दां इट फील बेटर सो असो आयज खरें हुशार मनीसपण जे आसा ते ह्या वेळार दिसून येता कोणाक कांय सुचनासलें ऑक्सिजन शॉर्टेज आसलें हॉस्पिटल शॉर्टेज बेड शॉर्टेज परिस्थिती डॉक्टरांचे सुद्दां आजूय डॉक्टर आर रेस्टलेस सगळे जे डॉक्टर हॉस्पिटलांत गव्हर्मेंट डॉक्टर जे आसात तांकां मोठे पण तेंच्यांनी हें आपल्यालें जें काम आसा तितलें हॉनेस्टी केल्लें आसा पेशंट आपल्या कडेन येता कसो बरो जातलो तें केल्लो आसा म्हणजे केपें तालुक्यांत आले आसा केपें आसा कुंकळे आसा आनी तुमचें केअर सेंटर 14 जाल्लो गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां आसात केपें डॉक्टर कांय कडेन प्रायवेट हॉस्पिटल आसात पण हांगा सुद्दां ह्या भागांत सुद्दां अशें प्रायवेट हॉस्पिटलाचो कॉन्सेप्ट घेता आनी मुळाव्या घेवन आनी एडिशनल सगळीं हॉस्पिटलां आमची मडगांव आसात सिटी एरिया सो ह्या हातूंतल्यान सुद्दां दिसता की प्रायवेट हॉस्पिटलांची सुद्दां जी हांगा फॅसिलिटी ना ती येणाऱ्या काळांत अशें फुडाकार घेवपाक आसा ते आनीक एडिशन जावपाक शकता म्हणजे सगळ्यांचें परत एकदा मोठें काम केल्ल्या बद्दल तुमचें अभिनंदन खऱ्या अर्थान तुमी लोकांची सेवा केल्ली आसा आनी हें जें पॅन्डेमीक सिच्युएशन आसा आतां दोतोरान म्हणलें की तांकां तुवें बंद करता आसतना 2 म्हयन्याक आमी बरी सेवा केल्ली आसा आमी मागया हॉस्पिटल चालू उरची पण जे हेर जे दुयेंत जे चालू स्प्रेड आसा ते खऱ्या अर्थान बंद जावचे जे डोस जे घेवपाचे खूब अशे बरे अवेरनेस डॉक्टरान केल्ले नांव वचून सुद्दां हेजो इंजेक्शनाचो डोस आसा सेकंड डोस जाल्लो आसा जालो आसा आतां आमकां आनी एक डॉक्टर्स त्या एडवायजींग की थर्ड वेव जावपाची आसा फर्स्ट वेव आमकां पयली तितलो सिरियस नासता सेकंड वेव सिरियस थर्ड वेव सुद्दां जावचे आमकां गव्हर्मेंट सिंपल प्रिकॉशन सरकार प्रिकॉशन घेतले आमी सगळे प्रिकॉशन घेवपा लागले तेजेर सुद्दां आमी सगळ्यांनी सिरियस जावपाची गरज आसा हें सिच्युएशन 100% बरें जाल्लें ना बट केअर टेकींग आमी 100% घेवपाचें हेतून हांव हें जावचें परत एकदा सगळे डॉक्टरांक जी तुमची सेवा आसा ती अखंडपणे अशे तरेची म्हणल्यार लोकांची सेवा करपाची एक संवाद लागला आसा ते येणाऱ्या काळात चालू दवरचें Let us hope that God will be free from this COVID-19. Not only this COVID-19, but entire health of this world. Because they definitely due to COVID-19 perfect. Being a God, a small, tiny state, let us hope it will be always healthy. हमको केंद्रीय फाटले अनेक वर्षां नॅशनल लेवलाचे पॅरामीटराचे आमी सुद्दां खूब आघाडीचे आसात हेल्थ फॅसिलिटी कंपेर्ड टू रेस्ट ऑफ द स्टेट we are definitely higher. Let us keep it still better with the help of private, government, all type of facilities. Thank you very much.
थँक्यू व्हेरी मच सर. आमच्या मदीं थोडे मनीस अशे आसतले म्हणजे थोडे मनीस नासतले. There are few people who are not among us who has got a lot of contribution for this step-up center. We might have forgot them, we might somewhere unknowingly, indirectly, but तांकांय आमी खूब रिस्पेक्ट दितात. आतां हांव मागता आमचे डेप्युटी सीएम गोंयचे श्री बाबू गोळेकर, who were the pioneers of this step-up center and who given entire Goa state a very good example how we can take care of the COVID patients area-wise. आणि ताच्यानंतर बाकीकडे स्टेप-अप हॉस्पिटल सुरू झाली. I really appreciate what he has done. तांचेकडे मागता की तांणी आपला एक्सपिरियन्स आणि आपली थॉट आपली किती कशी आपल्या मनात आणि किती ते तुमच्या मानचे आणि तुमका ऍड्रेस करतो देव बरोबर. एक सुंदर असं कार्यक्रम सगळ्यांना अप्रिशिएट करतो ज्यांनी या कोविडच्या महामारीमध्ये काम केले. आमच्या या सोहळ्यात उपस्थित असतात राज्याचे अर्थमंत्री प्रकाश सर, आमचे नगराध्यक्ष सुनीता शिरवाईकर, आमचे डेप्युटी कलेक्टर विजय जायवडकर, आमचे मामलेदार लक्ष्मीकांत देसाई, जयंती आमची संध्याकाळी आमचं कोविड केअर सेंटरचं इंचार्ज प्रोफेसर पेडणेकर भुगळे, आमचे वाईस चेअरपर्सन आसात काउन्सिलर दीपाली, आमची डॉक्टर आमचे एस इंचार्ज डॉक्टर लॉर्ना, आमचे सगळे काउन्सिलर गोपाल गायकर, प्रसाद फळदेसाई, सगळे उत्पन्न स्थानान आसात, समीर आसा, जो जॉनियम आसा आमचो, आमचो ती खास उल्लेख करतलो जे डॉक्टरांनी आमचो काउन्सिलर आमचो चेतन हळदणकर, डॉक्टरां भितर तेणे आमकां केल्लें आसा आनी सदींच फुडाकार घेतले. डॉक्टरांनी डॉक्टर पत्न्या, डॉक्टर मनोज जावं, आमचे खास करून प्रदीप आनी त्या कडेन म्हजो वयली डॉक्टर सचिन कुंकळकर बाकीचे बँकार टीम गौतम हांगा सगळे भाग घेतले. ऑल द टायम धरून जे आयचो कार्यक्रम जो आसा जशें डॉक्टरान म्हणलें की आयज सगळ्यांक एप्रिशिएट करपाचो. सगळ्यांक जे तुमी कार्य केल्लें आसा सॅलरी सगळ्यांक मेळटा, गव्हर्मेंट सर्वंटांक किंवा लावसना सॅलरी सगळ्यांक आसताच. पूण तेच्या पलीकडे ह्या महामारी भितर तुमी तुमकां एप्रिशिएट म्हणल्यार तुमचे शाबासकी थाप दिवपाचो हो ल्हानसो प्रोग्राम. हे करता आसतना सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा जे आमी दोतोर संतोशान उल्लेख केलो. खरें तें ह्या कोवीड केअर सेंटर आमी बंद करपाचो तेन्ना आमी गव्हर्मेंट फोन केलो लास्ट पेशंट आनी आमी बंद करुया 2 मिनट जाल्यार बंद करता. खरें तें म्हाका अशें वेगळें दिसलें कितलें एटर्नमेंट आसलो वेगळो म्हणजे आमी उलोवप जाय, डॉक्टरान उलोवप जाय, सचिन डिलींग सारकें उलोवप जाय, दोतोरान उलोवप सगळें वाचून करप जाय आनी हें शिकल्यार. पूण मागीर आमी डिस्कशन केलें का जे बंद करता मागीर वायट करता बरें करता, बंद करता म्हळ्यार तेजी कमी जाला. पूण तें दिसलें कशें एक सगळें वेगळेशें एक आपुलकीचें वातावरण अशें सगळें एटर्नमेंट आसलो. पूण जेन्ना बंद सुद्दां दवरलें तें सुद्दां तशेंच बंद करून दवरलें म्हळ्यार तेन्ना कदाचित फुडाराक जशें सरान उल्लेख केलो सगळे येवची म्हणटा एक झाला प्रसंग आयलो जावं आमची तयारी आसपाक जाय अशे पद्दतीन आमी दवरलें आसा. पूण तें घडपा नाका. जरी आमी तयारी दवरल्या खरी जरी बंद करता आसतना आमकां सामकें मन भरून येयलें खरें, पूण हांव अशें म्हणटलो की परत चालू करपाक पडची न्ही हें चिंतलेलें आसा. पूण एक एटेंडमेंट आसलो कित्याक प्रत्येकान जें काम केल्लें आसा कार्य केल्लें आसा खरेंच प्रत्येकान तोखणाय करपाक कमी. प्रत्येकाचो म्हणजे आतां सांग डॉक्टर प्रज्ञान उल्लेख केलो सुरवाती काळा पासून तेंचो कंट्रिब्युशन प्रतिभाचा आमचो सेफ प्रतिभाचं कंट्रिब्युशन सचिवाचें कंट्रिब्युशन आमी विसरपाक शकना. सामकी आपलें काम आसून तें वावरता. हांव जरी फुडें आसता पूण तें वावरता आसतना म्हाका व्हडलें अशें कांय लोक पडलोच ना. आपूण संवसार करता आसतना आनीक संकट येयला आनीक फुडें येयली फुडें जावन काम केलें आसा. डॉक्टर वेर्णेकाराक तर प्रत्येक कार्यक्रम खुबशे जे तेंच्या पळयता आसतना खुबशे अडचणी येतात. म्हाका एक प्रसंग याद केलो दिसता. जीएमसी कडेन आमकां आमचो डेप्युटी डायरेक्टर जालो सडनली आमकां सिलिंडर वचचे पडलें
पूण व्हरपाक तातूंत काळ आमच्या थंयसान हायर ऑथॉरिटी म्हणटा पळय जाय पूण त्या टायमार सुद्दां लोकांची उमेद येयली रातची कितें जाता सिलिंडर दिवपाक बरोबर आसा पूण ऑक्सिजन सिलिंडराक ही जे आपुलकी आपल्या मनाची आमी हांगा दवरलेली कित्याक तेच्या बरोबर सरपावतीचे सगळे 2-4 तालुके जे आसा जे ग्रामीण भागाचे तालुके त्या तालुका जावं दारबांदोर जावं सांगें जावं काणकोण जावं हे तालुक्याचे ग्रामीण भागाचे लोक अशें खंय तरी ऑक्सिजन ना म्हणून खंय तरी वायट गजाल जाली पूण आमी ताचो प्रसार करतली आनी तेन्ना आमचे कडेन आसले व्हरता म्हणटरी ताणे सगळ्यात तरी एक्टिव्ह जाले आनी खरें आसा प्रत्येकानी आपल्या भितर उमेद केली पळय प्रत्येक एटेंडन्स जालो नाही की आपूण जे कितें हांगा आसा ते लोक घेवन येतात ते सुरक्षीत उरचे सुरक्षीत लोकांचो आमी केन्ना घेवचे अशें बदल जाल्ले आसा प्रत्येक वायटची गजाल सांगली बाबा एकठांय करता सुद्दां सुवाळीच्या कामाक प्रतिभा सुकिरान जे फुडाकार घेवन काही गजाली खातीर अवेरनेस करून सांगले पूण उल्लेखनीय काम केल्लें आसा प्रत्येकाच्या म्हणटालो स्वता बरोबर सगळ्यांनी हे सगळें एकमुखान एकवटान काम केल्लें म्हणून आमी आज खंय हें बऱ्यापैकी सक्सेस ऑफ कोविड केअर सेंटर जावंक शकता आतां आमकां आमी वयता आसतना तुमकां सांगून दिसता हे सांग झाडां हाडपाक वयता देखील वयता साली वाडटा लायटी वाडटा लोकांक ते गेले तर एक कोण येता थँक्यू म्हणटा सरकार आमकां खबर आसता आमकां पयशे घेवन गेलो आसता म्हणून तो येवन ते सांगता बरें जालें ते कोविड केअर करून सेंटर बरें जालें आमी इतलें जावं तितलें जावं आमी बरें केअर घेतलें मेडिसीन आमकां फ्री मेळ्ळें हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें सगळें पण एकूय तुमचें काम बरें आसा मला जालें ते कोण तरी घेवन उदक करून सांगता हें जेन्ना आयकूं येता अशें हेका तुका पयशान करपाक शकना पयशान अशें मदत करूंक शकना की बाबा कितें काम ती उतरां आयकूं येता बरें आसता की ह्या कोवीड महामारीच्या टायमार आमी कितें तरी थोडें काम आमच्या जाता प्रमाणे केलें आमी टिवीन केलें कितें तरी केलें जेणे करून ज्या लोकांक आयज कित्याक ती महामारी सगळें भयानक पूण त्या खबर आसलें की आयज जाता फाल्यां कितें जातलें कोणाक खबरच ना आनी एग्जाम्पल जर पळयत जाल्यार गोंयभर देवाचे कुठे म्हणटा पूण सारवार जालो जालो पूण आतां मनीस अशा हसांतले म्हणजे पयल्या पयल्या काम जालें बरें बरें काम जालें पूण तातूंत भितर ह्या महामारींतल्यान सुरक्षीत भायर सरप ही कितलें हें आसलें आनी जेन्ना मनीस जेन्ना भायर सरले आपूण तें घेतलें सांगलें आमी सगळे टिमीन काम बऱ्यापैकी केल्लें आसा आमचे बांगलादेश तेजो वर्णन सुद्दां सगळ्यांचो वर्णन केलाच पूण तेणी डेप्युटी कलेक्टर म्हणून वखद आपले टिमी घेवन बांगलादेश जावन बांगलादेश घेवन सदींच तत्पर जाल्ले आसा टायमान पळयना जावं आसन वचपा जाय कोणी वचपा जाय आनी वचपा आनी वचपा आनी वचपा पळयना प्रत्येकान काम केलें आसा डॉक्टर लॉकडावन बद्दल सांगपाक सगळ्यांनी म्हणलें कॅपिटल कॉलेजान म्हणलें किंवा सगळ्यांनीच केल्लें आसा की खरेंच ती पीएचसी चलयत आसता पीएचसीचो हे म्हणल्यार मोठो आसता ते कोवीड पेशंट टेस्ट करपाक येतात वॅक्सिनेशन आसा हें आसा तें आसा आनी त्या बरोबर हें हांवें लक्ष दवरलें पण प्रत्येकाने ह्या कामा भितर 5 हें नासतना प्रत्येकाने काम केल्लें आसा आपल्या म्हणजे क्षमते पलीकडे वचून काम केलां मला वचून म्हणटा की जेन्ना पेशंट आसा त्या मनीसाचे ट्रिटमेंट करता त्या मनीसच ताका भंय आसता आनी अनेक डॉक्टरांचे आपले ना जाला ताका पण एक लोक केला तरी देखून तांकां जिवाची पर्वा आसताच तरी देखून त्या कामाक लोकां खातीर करता आसतना आपल्या जिवाची पर्वा न करता त्या फिल्डांत काम करप हें म्हजें काम आसा आनी तें तुमचे कडेन केल्लें आसा खऱ्या अर्थान हें या म्हाका संदी उरतली 2 म्हयने आमी कोवीड केअर सेंटर चलयले तातूंत भितर आमचे गव्हर्मेंट मशिनरी बरोबर प्रायवेट सगळे आमच्या दोस्तांनी सगळें आमकां हेल्प केलो आनी प्रत्येकाने जी जबाबदारी आसली ती ज्या पद्दतीन आपुलकीन आपल्या कडेन पार पाडल्या अशी जर आमी टीम आसत न्हू कसलेय आव्हानाक करपाक शकता टीम वर्क महत्वाचो आसता टीम जर अशी आसली सक्षम जर टीम आसत जाल्यार आमी कितेंय करूं शकता कित्याक कसलीय गजाल आसत ती म्हणजे एकटो करूं शकना तर सगळें आपण टीम वर्क जर टीम आपले कडेन आसत जाल्यार कितेंय करूं शकता आनी हें आमकां आयज हें केल्लें आसा आतां एक फावटी हांव जेन्ना आमदाराची मिटींग सुद्दां बसप कित्याक आमची पार्टी लेवलार मिटींग जाय कॅबिनेट मिटींग जाय तेन्ना सुद्दां जसो आमदारान उल्लेख केलो कोवीड केअर सेंटर मागीर खूब कडेन जाली पूण कोवीड केअर सेंटर विथ ऑक्सिजन हें आशिल्लें तें आमी तेका आमचेच पयलीं जालां बाकी कोणी जालें ना बाकीचे कडेन जाता म्हणल्यार सगळ्यांनी कामां जाली काही कडेन सेंटर चालू करता करता कामां जाली म्हणजे आमी सुवातेच्या काळात जो टायम आशिल्लो त्या टायमार केले ते सगळे कंट्रिब्युशन जे आसा
तुम्ही सगळ्यांनी त्याला मानकरी जे आसा त्या साक्षात जाल्ल्याचो खूब सगळे खूप आसा जे तुम्ही सगळ्यांनी वावर केले करण्यात लागले हांव सगळ्यात फाटी बसलेले सगळे टिमीक हांव एप्रिशिएट करता डॉक्टरां बरोबर सगळे नर्सीस आसात तां सगळे बाकीचे वर्कर आसतले कंटेन आसतले बाकी सगळे हावस आसतले सगळ्यांनी प्रत्येक तितले भशेन काम केलें तुम्ही सगळ्यांनी हे केलें आसा तुम्ही सगळ्यांनीच खऱ्या अर्थाने लोकांचं जीवदान दिवपाचें काम जे आसा ते ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनाक ह्या कोविड महामारीतून केल्लें आसा तर तुमचे केल्ले पळय कार्याचे आमी कितें करतले काय झाडां फूल दितले आनी तुमकां एक भोवमान करतले म्हळ्यार तुमकां एप्रिशिएट करतले खरें पूण तुमकां देवा प्रसाद म्हणटाची हें जें कार्य केल्लें तुमची वाचयलो जें तुमी सेवा केल्ली हें तुमकां जें कितें मेळटलें हे जे अनमोल अशें म्हणजे हो वचून तुका हें करूंक शकना तें कशें रुपान मेळटलें कशें मेळटलें तें कोण सांगूंक शकना हें तुमी काम केल्लें आसा आनी हेजें तुमकां मेळटलें कित्याक तुमी कोणाक तरी जीव वाचोवपाचो अशे पद्दतीन काम केल्लें आसा आनी तें आपल्या धाडसपण खूब केलें आसा जर ते सारकें जालें जाल्यार म्हाका एक म्हणटाले आमी आसतले कसले वायट जालें ना सगळे जे जे येता ते आयकूं येता बऱ्याक सगळें काम केल्लें आसा आनी सगळ्यांनी केलें आसा हांव सगळ्यांक आनी कोणी शाबासकी दिता आमी म्हणून पॉलिटिकल आसताच बाकी तुमी सगळ्यांनी बरें काम केलें बद्दल आनी केल्या बद्दल सक्षात खूब फूल हें घेवन हाडल्या बद्दल आनी कोणी मनाक घालता तुमचो आभारी शाबासकी दिता परबी दिता आनी तुमी अशेंच सदींच आमी कसल्याय संकट येवचो न्हू आमी एक संग रावया आनी काम करूया सदांच करूया Very good words of wisdom from our Deputy Collector and Deputy CM, Shri Babu Gorekar. Jawab Guru, sir, तुमची दोन भलायकेची म्हणून I wanted to thank the administration of Government College of Kepe for providing us the premises. आता आम्ही आमचो फेलिसिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करतले. I'll start from the administration part. आमकां आमचे डेप्युटी सीएम बाबू गोरेकार हांच्यांनी सगळ्यांक कोविड फ्रंटलायन वॉरियर्सांक आनी तांच्या सगळ्यांक मोमेंटो आनी अ टोकन ऑफ लव दॅट इज अ प्लांट ऑफ पॉकेट हें दिवन फेलिसिटेट करतले म्हणून हांव आमकां पयले सुवातेर मातशें व्हडें ट्राय करता डेप्युटी कलेक्टर शिवगिरी सायडोकार टू रिसीव डेप्युटी कलेक्टर निलेश सायडोकार सर A key role in setting up the COVID care center. Our first was Mamedan Shri Lakshmikant Desai to take the honor, please.